गोंयांत तिसरो जिल्लो जावचो म्हूण विचार चालू आसा। ह्या संकल्पनेक आपूण येवकार दिता। मुखेलमंत्री आनी महसूल मंत्र्याक ह्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा। हो जिल्लो केप्यां तालुक्यांत खंयूय जावचो, त्या खातीर हो मुद्दो आमी विधानसभेंतूय मांडिल्लो। हो एसटी डिस्ट्रिक्टूय जावचो म्हूण निलेश काब्रालान म्हळां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोंयांत थर्ड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेअर करपाची एक संकल्पना कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें। हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा, तशें रेव्हेन्यू मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा। कित्याक थँक्यू म्हणटा की हो असेंब्लीन हांवें प्रश्न मांडलेलो आनी हांवें सांगलेलें की हे आमचे जो बेल्ट आसा, जो काणकोणा, केपें, सांगे आनी धारबांदोर तालुका, हो बेल्ट इंटरलँड आसल्या कारणान तुटी जाता आनी आमचे एसटी भाव भयणी चड आसा ह्या तालुकांनी आनी तेजे खातीर हो एसटी डिस्ट्रिक्ट करचो असो हांवें लास्ट टायम असेंब्लीन मांडलेलें। आतां ऑनरेबल CMन कॉल घेवपाचें, कित्याक खंय तरी फायनान्शियल त्रुटी आसा आनी कितें आसा जाल्यार एसटी फंड सेंट्रला कडेन खूब आसा आनी डिस्ट्रिक्ट हांगा केपें तालुक्यान जावची, म्हणजे एका 4 तालुक्यान मदीं पडटा। हांवें लँडूय आयडेंटिफाय करून दिल्लो आसा। पयलो 4000 केल्लो, आतां डिस्ट्रिक्ट जाता म्हणल्यार व्हडलो जावपाक जाय। सो तोय हांवें ऑलरेडी आमचे सारके सेंटर पॉयंटाक आयडेंटिफाय करून दिल्लो आहा। म्हणजे खंय तें सांगना आतां, कित्याक फुडें तेणी व्हरपाक जाय। सो हो डिस्ट्रिक्ट जातलो आनी आमचे हे भागाच्या लोकांक फायदो जातलो ही संकल्पना दवरून आमी हो प्रश्न असेंब्लीन मांडलेलो। हांव CMक थँक्यू म्हणटा की तेणें मानला। आतां करपाचें तेजे हातीन आसा, कितले बेगीन करपाचें तेजे हातीन आसा आनी बिल्डींग इमारत जावपाक जाय। ह्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें CM व्हरतलो आनी ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर व्हरतलो, हे करतले। हे एसटी डिस्ट्रिक्टूय करचो, कित्याक एसटी डिस्ट्रिक्ट केलो जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी एक जे सुविधा आसा सेंट्रलाच्यो, जे त्रुटी खूबशे पयशे एसटी हितू ग्रांट आसा आनी आमचे स्टेट फंडानसान 12% ऑफ द टोटल मनी इज केप्ट फॉर एसटी पॉप्युलेशन। सो हो डिस्ट्रिक्ट एसटी जावचो, आमकां काय प्रॉब्लम ना, कित्याक केपें तालुका ऑलमोस्ट 33% एसटी आहा, तुजे सांगे तालुका ऑलमोस्ट 18% or 19% एसटी आहा। अशें एवरी तालुकाचे जे पळोवपाक गेल्यार एवरेज हो तालुका भितर इट इज क्रॉसींग मोर दॅन 30%, 28 to 30%। सो तेजे खातीर हे करपाक जाय अशें म्हाका दिसता। सो हे करतले, ही ऑनरेबल CM करतलो बेगिना बेगीन। हे आश्वासन तेणें काल प्रेसाकूय तुमकां दिल्लें आसा, थँक्यू म्हणटा। CMन म्हटल्यार डिस्ट्रिक्टाचे सेंटर पुडचेडे ना पळय, हांव खंय करचो म्हणना, केपें तालुक्यान जावपाक जाय, कित्याक केपें तालुका इक्वी डिस्टन्स फॉर ऑल द अदर 3 तालुका, जशे धारबांदोरा, सांगे, काणकोण आनी केपें। सो हांगा हो जावचो अशें म्हणना। आतां खंय कुचड्या जावचो हो ना जाल्यार ऑनरेबल CMन घेवचो। हांवें फक्त सजेशन दिलां, कित्याक जागे आतां एक्वायर करून मेळना। हांवें 1-2 सजेशनां दिल्यां, जागे आमचे गोवोरमेंटाचे खंय आसा ते ऑनरेबल CMन डिसिजन घेतलें। सो हांव ताका फोर्स करूं शकना, पूण केपें जावचो हें हांव फोर्स करूं शकता, कित्याक इक्वल डिस्टन्स आनी सगळ्या कडल्यान आमची सुविधा, जशी कुडचड्यार बसी आसा, सगळ्यो सुविधा आसा, सगळ्याक बरें आसा, बस स्टँड आसा, सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो आहा, रेल्वे स्टेशन आहा, सगळ्यो गोश्टी आहा। सो हितून डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर जालो हे एरिया भितर केपें तालुक्यान, थंय तो CM डिसायड करूं। पूण हांगा जालो जाल्यार बी हॅप्पी, कित्याक अल्टिमेटली हांगा सुविधा जे आसा, अपग्रोईंग टावन आसा, त्या निमतान एक टावनूय व्हडलें जातलें, त्या निमतान बाकीच्यो वेवस्था जातले, कित्याक आमचे कडेन बस स्टँड जर हांव सांगत आसा, रेल्वे स्टेशन आहा, आमचें शिपींग आसा, लॉजिस्टिक्स, म्हणजे इट इज अ व्हेरी गूड टावन आनी हो इम्प्रूव जावपाक जाय म्हूण हांवें सजेस्ट केल्लें आसा। अल्टिमेटली ऑनरेबल CM कॉल करता। आतां तुमी म्हणलें की एसटी जावपाक जाय म्हणून, हांवें सजेस्ट केला कित्याक एसटी जावपाक जाय, कित्याक हांगा पॉप्युलेशन जें आसा, तुमी पळयतात गोंयचे 11% पॉप्युलेशन, सगळ्याचे 11 ते 12% एसटी आहा। पूण हे 4 तालुके जर तुवें सेन्सस काडले जाल्यार तूं पळयतले दीस इज अबावट 25%। सो दॅट इज हांवें सजेस्टेड, कित्याक सेंटराचे खुबशी स्किमी आसा एसटी लोकां खातीर, आमच्या भाव भयणां खातीर, आनी त्यो मागीर एसटी जर तालुका केलो जाल्यार ह्यो सुविधा डायरेक्ट येतल्यो आनी एक बजेट अलॉक जातलें सेंट्रलाक म्हूण हांवें म्हटलां। हांव अशें न्ही की आमच्या बाकीच्या लोकांक दिवपाचें ना अशें म्हणूंक ना। वोट बँक आसा म्हणून तितलो पर्सेंटेज ना, वोट बँकचे एसटी सगळ्याक म्हाकाच मारता म्हणून तुका कितें गॅरंटी आहा? म्हाका कितें गॅरंटी आहा? वोट बँक इज सेपरेट, ही लोकांक हेल्प करपाची आमी करता, वोट बँकाची आमी करना। वोट बँक कोण मारता तांकां मारतले, गेल्या फावटी तुमी पळयलां मरे कितें जालें, तशें काय ना तें। म्हजें म्हणणें कितें आसा की एसटी पॉप्युलेशन आमचें हांगा आसा, हितून कॅथलिकूय एसटी आहा, हिंदूय एसटी आहा। सो म्हाज्या मतदारसंघात तुका सांगता न्ही 5,500 एसटी वोट आहा, तितलो ऑलमोस्ट 4,500 कॅथलीक वोट आहा। हे म्हाका मारता म्हणून खंय गॅरंटी आहा? पूण म्हाजें सांगपाचें कितें आहा, ते सगळ्या वोटाक आमी करनाय, आमकां ही सुविधा लोकां खातीर दिवपा खातीर केल्ले आसा आनी एसटी फंड जो सेंट्रलाक आसा हो टॅप करूंक मेळटलो हे सुविधा खातीर म्हूण हांवें अशें म्हटलां। हें न्ही की वोट बँक, वोट जे आसा लोकांनी इंडिविज्युअल वोट
कोणाक मारपाक जाय, कोणाक बरें दिसता तेणी मारपाक जाय. सो हेजे खातीर हांव तेजें कांय उलयना. पूण आमी ST म्हटला कारण फक्त सेंट्रलाक खूब पयशे आहा, स्टेटीचे 12% बजेट आसा. सो हे तालुका जर तो केलो ST करून ते दर्जो दिलो जाल्यार फाल्यां अलॉटमेंट फ्रॉम द सेंटर डायरेक्टली हे तालुका जावंक शकता, म्हणजे हे डिस्ट्रिक्टाक जावंक शकता. आनी फुडें मे बी जेन्ना डिलिमिटेशन एक्सरसायज जाता, डिलिमिटेशन एक्सरसायज जावपाचो आहा, कित्याक आतां MP वाडपाचें आहा एज पर पॉप्युलेशन, मे बी गोंयानूय आनीक 3 MP जावंक शकता, म्हाका खबर ना. सो म्हणजे एक भावना जी आसा प्रकट केली.